पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात आता परतून एक फावट वाढ जाल्या। पेट्रोलाच्या दरात 2.61 रुपयांनी वाढ जाल्या, जाल्यार डिझेलाच्या दरात 2.71 रुपयांनी वाढ जाल्या। ही चौथी दरवाढ थारल्या। मजगती पेट्रोल दरवाढीक लागून भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचे पुराय अपेस उघड जाला अशें म्हणीत काँग्रेसीचो अमरनाथ पणजेकरान भाजपाचेर टिका केल्या। तशेंच गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकारानूय इंधनाचे दर वाडिल्ल्यान भाजप सरकाराचेर टिका केल्या। जेन्ना यूपीएचे सरकार आशिल्ले तेन्ना बॅरल सदांच $100 वयर आसतालो, पूण पेट्रोल 60 रुपयाचेर हे लोकांक देशाच्या जनतेक मेळटालें। डिझल जवळपास 54-55 रुपयाचेर आशिल्ली। रुपी हो 79-59 ह्या हाजेर फ्लक्च्युएट जातालो। जेन्नाच्यान ह्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयला त्या दिसासान रुपी आमचो वीक जायत हा। आज म्हाका दिसता 96चेर पावलो। पेट्रोल हे 100 क्रॉस जाले। काल 2.71 रुपीज ऑन पेट्रोल आणि 2.61 ऑन डिझल ह्या सरकारान वाडयला। जेन्ना फ्युएल पळय वाडटा तेन्ना सगळ्यो गोष्टी वाडटा, बिकॉज लॉजिस्टिक्स आमचे कडधान्य जावं, आमचे डेली बेजीक नेसेसिटी दूध आसतलें, आमचे भाजी आसतली, हे सगळें वाडटा। बिकॉज द रॉ मटेरियल जेन्ना फ्युएल वाडटा तेन्ना तुजो कॉस्ट गोज अप, इन्फ्लेशन वाडटा। दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड। इलेक्शन टायमाचेर जेन्ना वॉर चालू आशिल्लें तेन्ना ह्या प्रधानमंत्र्यान जितल्या स्टेटींनी तो भोंवलो तेन्ना ताणें सांगलें सगळें बरें आहा म्हणून, आनी जसो रिजल्ट आयलो त्या दिसासून तो सांगता की आतां इकॉनॉमीक क्रायसीस जाल्या, देश हो धोक्यान आसा, तुम्ही आता ट्रॅव्हल करनाका, वर्क फ्रॉम होम करा, भांगर घेनाका, पेट्रोल डिझेल वापरनाका। वाय? बिकॉज दीस अनपढ लोक जे देश आज चलयतात तांकां आतां कळना की हो देश कसो मुखार व्हरप। हांवें फाटल्या फावट सांगिल्लें की देश चलोवपाक बरें इकॉनॉमीक जाय पडटा। म्हाका दिसता आज देश हो आमचो त्रासान आसा। पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरात and you approach our leader Rahul Gandhi, इतले बरे टॅलेंटेड इकॉनॉमिस्ट जे लोक आसतले, वी आर रेडी टू गाईड दीस कंट्री। कित्याक जर तर ह्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर तर आनी काही दीस काडत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे भिकेक लागतले आनी ह्या देशांतलो नागरीक हो आनी पयलींच त्रासान आसा आनी त्रासान काबार जातलो। वी कंडेम दीस प्रायस हायक बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट। एवरी 12 दिसांनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आता 2 फावटी वाडले। गॅस सिलिंडर वाडत आसा। गोवा बिंग अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, टुरिस्ट प्लेस, आज प्रत्येक टुरिस्ट जो गोंयकार येता ते आज रेस्टॉरंटां टुरिस्टां लागून चडटा। जेन्ना तुजो ऑयल प्रायसीस वाडटा, जेन्ना गॅस सिलिंडर वाडटा तेन्ना ऑब्वियसली तुजो कॉस्ट ऑफ टुरिजम वील गो अप। नोबडी वील कम टू गोवा। सो इनडायरेक्टली गोंयांक हाका खूब टुरिस्ट इंडस्ट्रीक माल पडटले। And I think this government has no plan and we are heading to a disaster.